जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. ताका अर्गां दिवया, ताची मोहिमा वाखाणया आनी ताका आमचें सगळेंच जिवीत समर्पुया. आख्खो दीस जेजू आमी काल तुज्या मोगान सारलेलो आसा. तुजें आसप आमचें सगळो गूत आमी दवरलेलें. आनी ज्या वेळार आमी तुका एकवटून नासलेल्या तेन्ना तूं आमकां एकवटून आसलेलोय म्हणून आमकां ही खात्री आसा. तूं आमकां केन्नाच सोडिनाय. सगळो गोत तूं आमचे बरोबर आसाय. जेजू, ह्या वेळार आमच्या सगळ्या भाव भयणांक आमी तुजे सरशी हाडटा, जे कोण ह्या बुजवणेंत भाग घेतात आनी हेरांक ती जाणो जावं वो नकळो जावं, पूण तांकां सगल्यांक जेजू तुजे स्वाधीन कोत्ता, तुका समर्पिता. कित्याक तांचे काळीज सगळेंच हांगसर आसा. Sakramentan रावलोल्या मोगाच्या जेजू, साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान, भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान, भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणांक. मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता, मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. पृथ्वीचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उण्या, पृथ्वीचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उण्या. ओसोक मुखेलोले ओत्मे आमचे, वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे. ओसोक मुखेलोले ओत्मे आमचे,
वेगी उबार सांभाळ गोटायेन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा. जेजू सगळीं आमची भाव भयणां जी कोण कश्टवतात कोविडाक लागून तांचे मदें भिरांत आयिल्ली आसा. ही सगळी भिरांत तांची काड साहेबा. कसलेंय दुयेंस आमचेर आयलें जाल्यार आमी भियोंक फावना, कित्याक जिवी ओ मेलिली आमी सदांच तुजी. आमचो पयण ह्या संवसारांतलो वेगी ओ उशीर तो केन्नाय जावं आमी सदांच तुजे सोबेंची येता. आनी हाका लागून आमचे मदें भिरांत आसूंक फावना. कसल्याय प्रसंगाक कश्टांक तुजे सोबे रावन आमच्यान ताका फुडो करूंक जाता. आनी जालोलो आसा, कित्याक तूं आमकां गोठाय दिताय. सायबा, आमी ज्यो वस्तू तुवें आमकां दिल्याय तांकां आमी चिटकोन रावता. ना, फकत तुकाच चिटकोन रावंक जाय. हें तूं आमकां दर दिसा शिकयता साय. आमच्या जिवाक पर्यंत आमी चिटकोन रावंक फावना. हें जिवीत तुका चिटकोन दवरूंक जाय. हें म्हत्वाचें. जेजू, ही चिंतना आनी भावना आमचे मदें अदीक आनी अदीक वाडय. तुका हे परीन खरो वळखोच्याक, खोलायेन वळखोच्याक सगळे मनशाकूळ तुजे उद्देश रचून आयलेले आसा. आनी ते सगळीं रचना तुजोच आकार जावन आसा. ताका लागून सृश्टीक पर्यंत आमी कितें केलें जाल्यार तें तुकाच केलें जाता. कित्याक तूं सगळ्या स्वातेंचेर सगळ्या वस्तूंनी आसाय. तुजे सोबे आमी जियेता, आसांव आनी भोंवता. तुज्या उतरांतल्यान हीं उतरां आमी आयकल्यां, नियाळ्ळ्या आनी आपणायलेलीं आसा. हाका लागून आमचे मदें भिरांत आसूंक फावना. तूं आमचे परस व्हड, आमी किरकोळ किटोक कशे. सगळें तुजें स्वाधीन करून आमी जियोंक आनी ह्या वेळार तुजेर आमचे दोळे लावन तुजी कृपेची किरणां आमच्या काळजांनी तूं
अदीक आनी अदीक उगडापी कर आनी आमचें काळीज तुकाच चिटकोन दादोशी जावन आत्तांच्या आतां तुजी आमकां शांती मेळटली, आनंद आमचे सवेन अदीक आनी अदीक आमी अणभवतले. कित्याक तुका एकवटून रावली म्हणटच तुवें आमकां सगळें सांगलां, उगडापें केलां आनी तुजो आनंद संतोश तुवें आमचे सवें दवरलाय. वो आनंद, वो ही शांती अदीक आनी अदीक आमी अणभवूंक लागल्या, कित्याक तुका आमी चिटकोन जिवंक लागल्या. देखून हें सगळें आमचें सगळें घडोवंक लागलां. आर्गां आनी दिनवास तुका मोहिमा आनी वाखाणणी. वय आमच्या भावांक आनी भयणांक जीं कोविडान पडलेलीं आसा तितल्यांकूय आमी तुका एकवट येता. आमचो भाव दोतोर नरोन्या ताणें कितलेच लोकांक बरें केलेलें आसा आनी तोय कोविडाक लागून कश्टवता. ताची पतीण जुदीत मारिया दोलोरेस आंद्रादे ए नोरोन्या मरण पावली. तांची सगळी फामील कोविडाक लागून कश्टवतात आनी ही परी कितलींचशीं जाणां तितल्यांकूय आमी तुजे सरशें हाडटा. आमचे भाव जेजूट पाद्री पर्यंत दोग जाण मेले. फादर जेरम गोन्साल्वीस, तांची आमी आठवण करता. तांकां सुर्गीचें सूख फावो कर आनी हेरांक वेगळी पेकोवणी दी म्हणून मागता. साहिल, डेफनी आनी कितलींचशीं जाणां. सायबा, जी कोण आपलो जल्माचो दीस आयज समरमतात आनी बाकीचीं जीं कोण काजाराचो दीस मनयतात हांची आमी आठवण करता. तांकां आमी तुज्या ताब्यांत करता. सायबा, तूं तांकां राख आनी सांबाळ आनी चडशीं ह्या जोडयांक तुज्या मोगान अदीक आनी अदीक खोलावन जिवंक आनी खोलायेन हे जियेतना एकामेकाचो मोग तुजें सवें करूंक तांकां कृपा दी. जेजू, तूं आमकां हे परी घोटाय दिताय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटोच सुर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. वय जेजू, आमची सगळीं भाव भयणां आतां हे कृपेन तुजे बरोवन दुसरें आनी कांय नाका. संवसार हळू हळू म्हण तूं पासार जाता आनी तुजे सरशीं आमी येता. तुका एकवटून रावन तूंच आमची वाट जावन आसाय म्हणटच सगळें तुजे जाणवायेचें आमचे मदें अदीक आनी अदीक वाडोवन दी. आनी हे परी
तूं आमकां शिकयताय दाखयताय आनी करूंक आवडताय तें करून घेवच्याक आमी तुका पूर्णपणे कृपेन बरोवन सहकार करतले हांव. सगळे पृथ्वे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदांत. सर्वेस्पराची सेवा करता, आनंदांत ताची भक्ती करता, सदगितां गावन भितर सोदता, वय संतोशान याद देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार. तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमी सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. तो गवळी, आमी ताची शेळयो, मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वासी. Sorpor gotam moima जीवन सोम्याची consor kori suropai त्या सोम्याची sodans tu astoloi Shia sona sheli Tuka no man kortao Kalun mochitimi Forever you will be The Lamb upon the throne I gladly bow my knee and worship you alone. Por God kortam, moima जीवन सोम्याची kursar neloi. Kabuk sun munchachi Sodas tu astoloi Sia sona sheli Tuka no man kortao Bagun mo
gladly bow my knee, and worship you alone. Jesus, you tell us about the cost of discipleship. You give us another reason to show how the kingdom of God is different from the world that we live in. In a way, you make everything clear to us without hiding anything. You give your disciples a glimpse of the life that they would have as your followers. When you say that you are not of this world, at that time you refer to the society of people who are hostile towards God and opposed to His will. The world rejected you and treated you with contempt. And in a way, you leave no middle ground for your followers. It is either for or against. And thus, Lord, you invite us to keep your word. You help us to live in the light of God's truth. And in a way, true love of God and His ways draw us to all that is truthful and good. If we truly love God, then we obey His word. Just as we wouldn't go against a friend, similarly, if we truly love God, then we won't go against Him. And similarly, a friend of God cannot be expected to be a friend of the world. And in a way, we are chosen out of the world. We see that your demand, O Lord, is unequivocal and without compromise. And therefore, Lord, you ask us, whether do we seek to follow you through our intentions, actions, and relationships? And similarly, in the first reading, we see how it is important in order to follow and be attentive to the Spirit. The early disciples were attentive to the Spirit, and in a way we see that it was the Spirit that led them to do what was necessary. Thus, Lord, we ask you
to be with us. You have chosen us out of the world. Help us, Lord, to realize this. At the same time, give us the graces that we need so that we may keep your word. It is so easy to get distracted, but if we keep your word, O Lord, you assure us that whatever challenges come in our lives, we will be able to face it. And thus, Lord, we now place our prayers and petitions before you. We ask you, Lord, to grant us, if it is your will, we continue to pray for all those affected by the COVID-19 pandemic. We pray for all the victims. We pray for all who are suffering. We also pray for the doctors, the medical staff, the nurses who toil day and night. We also pray for the government and the health authorities, that whatever decision they take, it may be for the common good. We pray for the people, that they may be willing to abide to the new restrictions that have been placed. And in this way, Lord, we also ask you to heal those who are affected, to give them good health. We especially pray for Liane Coutinho, Bonnie Pereira, and Gregory Ben. Lord, we also keep in mind all those who celebrate their wedding anniversaries and their birthdays today. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body, and to be with them in all that they do. We also pray for all those who feel lost, dejected, those who feel that there is no one for them. We ask you, Lord, to be their guide and their strength, and to protect them in whatever they do. We also pray for all those in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them as well as for those who take care of them. We also pray for all those who in various ways are affected by the pandemic. Lord, we ask you to help them, be with them in whatever they do. We pray for those who have gone away from the church as well as those who have gone astray. Lord, let your light shine on them so that they may be able to see the truth and return to you. We also pray for all those who wish to be good followers of you, O Lord. We see that for you it is either for or against. Following you has its challenges. We ask you, Lord, for the grace that we may be able to follow you closely, to follow your teachings as well as
whatever you have asked us to do. We also pray for peace in the world, peace among nations, religions, peace in the neighborhood, family, and most importantly, peace within us. And Lord, we ask you to be with us and protect us during these challenging times. We ask you to help us in our uncertainties. And above all, Lord, be there and be a guide and our strength when we feel that everything is dark. You be our light, O Lord, and lead us on. Jesus, we ask you to protect all those who are taking care of the sick, whether they are COVID patients or cancer patients or with diabetes and complications of such, or with arthritis or rheumatoid arthritis and other such paralysis that they have. Lord, we thank you for all who accompany them. They have to make a lot of sacrifice. We pray for such who are accompanying, even the doctors, nurses, and others who are besides them. Lord, we pray that you touch and heal those who are earnestly, deeply in prayer, asking to bring about healing in their lives or in the lives of others. Not only physical ailments, but also mental, emotional, relational, and spiritual. Thank you, Jesus, that you have heard our prayer. जेजू, तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. आमच्या भाव भयणां
वरवीं तूं आमकां हें सगळें दाखयताय. आमी मानता की ती आपणाची सुस्तुगी न्हय, पूण तुका एकवटोन करता ती सगलो वावर. ताका लागून आमी तुका दिनवासता, वाखाणटा आनी तुजी महिमा आमी परगट्टा. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You saved me from sin, put the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us and guide us. You live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Brother, sister, I appreciate you. Brother, sister, I appreciate you. With God's love inside us, we'll glorify Jesus. Brother, sister, I appreciate you. जेजू, सगल्या आमच्या भावांक आनी भयणींक ह्या वेळार तुका एकठावन तांच्यो सगल्यो गरजो, खंयची दूख, दुयेंस तुका एकवटोन दवरता जेजू. कित्याक तें सगलें तुकाच एकवटोन आसा. ती तुजें सवें आसात, आमी सगळीं तुजें सवें आसा म्हणटोच हें सगलें तुजेंय सवें आसा. ताका लागून दुनिया आमकां सुटका पेकोवणी दी आनी आमकां बरी करून तुज्या एकवटांत आमचो वेळ, आमचें जिवीत सारूंक आमकां बळ दी. आनी सगलीं जाणां आमी बरोबर तुका एकवटोन तूं आमचें सवें हें मागणें म्हूण आनी आमी तुका आमचें जिवीत सगळेंच दिता. ह्याच कारणान की आमी तुजें सवें आमचें जिवीत सादता. तुवें आमकां वेंचून काडल्याय. आमी जावन आसा तुजेच, पूण तुका जशें ताणें वागयलें तेच भाशेन आमकांय ती वागयतली ह्या खात्रींत कितेंय आमचेर येवं आमी भियोवची ना. सगलें तुका एकवटोन आसा, तुका एकवटोन आमी तें दवरतल्या आनी हे परी तुजें बरेंपण आमी अणभवतल्या भितरल्यानसान. जेजू हे गोठायेक आमी ओतरेकता आनी आशेता आनी आवडेता. तो तुका एकवटोन सगल्या पासत आमी आतां मागता आनी म्हणटा, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैमोर्ते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या चैती वोत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वा काणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया देवा एका ओजापाच्या संस्कारांक तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामोण आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळाचेचू ती म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारके मोगाळाचेचू ती म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारके